नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. तंत्रज्ञान वापरून काय लोक आपल्या आवाजाची क्लिप करतात. सेक्स स्कॅन्डलाचेर माविन हेड ऑन मुळासावन चौकशी जाय. पोलिसांचेर फार. सोशल मीडिया खंय एंटी सोशल. चंद्रयानाच्या कंट्रोल्ड फ्लायटा उपरांत परत यशस्वी सॉफ्ट लँडिंग. हो प्रयोग यशस्वी. रोवर लँडर सप्टेंबर मेरेन स्लीप मोडार सगळो डाटा मेळ्ळो. इस्रोन केली घोषणा. साखळे जनता दरबारात जनते परस अधिकारी मायज. वास्को दरबार फुल. दूधकारांक चौथी आदी पेंडिंग 19 कोटीची सबसिडी. सुभाषाचे उतर. सुदीन म्हणटा वास्को कोळसो वाडूना. फाटल्या 8 म्हयन्यांत 980 ड्रंक अँड ड्रायव्ह केशी. फाटल्या वर्सा परस 185 मायज. टिंटेड ग्लासाच्यो 35,000 केशी. SP म्हणटा मोहिमाक लागून केशीचो आंकडो वाडलो. परवरेच्या कामाक्षीचो सुर्यान तिसां वयर वार करून खून. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांत स्पश्ट. सुरो सोदूंक पुलीस पिंजून काडटात. कामाक्षीची बॉडी उडयल्लो आंबोली घाटाचो वांठा. बाणस्तारी एक्सिडेंटाचे केशींत आपाचो फुडारी आदोगाद. अमित पालेकराक सशर्त जामीन. फाल्यां क्रायम ब्रांचींत वचून मोबायल स्वाधीन करपाचो कोर्टाची ऑर्डर. बोरये इस्कॉनाच्या देवळाक कनेक्टिंग रस्ते आड हायकोर्टांत PIL. अंतरीम स्थगिती कोर्टाचो न्हयकार. खासगी संस्थेक PWDचो रस्तो कित्याक? हायकोर्टाचो सरकाराक प्रस्न. बायणां नुस्तेमारी बोट परतली. बोटीर आशिल्ले 8 जण. 7 जाणांनी पेंवन दर्यादेग गाठली. एकल्याक लायफ गार्डान केलो साल्वार. मोरजे दर्यांत दृश्टीन रशियनाक वाचयलो. उंडीर STP प्लांटा आड आवाज काडटले लोकांक आरजीचो तेंको. भौशीक सभा घेवन आमदार मंत्री सुदिनाचेर चढाई. पात्रांवाच्या गुलामगिरींतल्यान भायर सरात. मनोजाचो उलो. तंत्रज्ञानाच्या आधारान कांय लोक आपल्या आवाजाची क्लिप करून बदनामी करूंक पेटल्यात. एका NGOन आपल्याक सादूर केला. सेक्स स्कॅन्डलाचेर मंत्री माविन हेड ऑन. प्रकरणाची मुळासावन चौकशी जाय. पुलिसेचेर फार. AI वापरून बदनामीचे प्रकार. सोशल मीडिया खंय एंटी सोशल मीडिया. माविन म्हणटा तो मी न्हवेच. जी वस्त जावंकूच ना ती जाला म्हूण दाखोवप आनी नांव ना काडटा बदनामी करप. सोशल मिडियाचो गैरवापर करप. आतांय हांव तांकां डायरेक्ट रिप्लाय दिना. म्हाजो इनडायरेक्ट रिप्लाय इतलीच. म्हाजेर तुमी जाता तितले वार करा. पूण एक चलयेचें नांव घेवप, एक यंग भुरग्याचें चली मनशाचें नांव घेवप, म्हाजी बदनामी करपाक. आतां हांव आयकतां कोण तरी खूंय स्टुडियोन बसोन कोण तरी तयारी करता. वॉयस सुद्दां एक मनशाक क्लोन करून वॉयस सुद्दां करपा जाता. आतां नेक्स्ट अटेम्प्ट कोण तरी एक कडेन बसलेलो आसा. म्हाका ती म्हायती दिला. बिकॉज दोज हू हॅव टोल्ड मी दीस आर व्हेरी रिस्पेक्टेबल पीपल. वन ऑफ देम डायरेक्टली फ्रॉम द पुलीस डिपार्टमेंट हेज टोल्ड मी बी केअरफूल. ते इव्हेंट जावंकूच ना. ते इतले पसरपाक खूंय ना खूंय लोक कनेक्टेड आसा. हांव काँग्रेसी आसतना हांवें जायते पळयलां. जितले हांव मुखार वयतालो, जितले हांव बरें करतालो, चड म्हाजे आड येताले. आनी आज काँग्रेस आनी खंयचो पक्ष म्हूण कांय उरोना. आज गिरीशाचेच बिहेवियर घे. तो कोणा कडेन कोऑर्डिनेट करता, कशें करता आनी तेका खंयसून तरी कितें मातशें सपोर्ट मेळ्ळे बगर तो इतलें करपाक शकता. कित्याक आज कितें अंतर उरलेलें आसा. आमकां लास्ट टायम 12 जाण येवन जॉयन जाले. आनी ते रुमान आमी बरे वेवस्थीतपणे बसला. आनीकूय लोक येयले. खंय जागो आसा. कोणा तरी पुश करून भायर उडोवपाचो. बरे भाशेन जायना जाल्यार तो एक कोंपर मारता. बरे भाशेन जायना जाल्यार तो आनी कितें खंय तोपता. म्हणजे तो मनीस आवयस करून कुशीन सोदतलो. आज हीच गजाल जाल्ली आसा.
बट आर यू सस्पेक्टिंग दॅट तुमच्याच पक्षातल्या कांय लोकांची ह्या गजालीक फूस आसा? हांवें कंप्लेन हेच कारणां लागून केल्लें आसा. म्हाका इन्व्हेस्टिगेशन इतलेंच जाल्लें जाय, हें सगळो मुद्दो तितून भायर सरतलो. हें बोगस जे सगळे मानतात ते पयल्यार कळटा. तुमी पयला आसतले ते एक न्यूजपेपराचेर कटींग दवरून यू इन्व्हेस्टिगेट हू हॅज डन दॅट, गो टू द बॉटम ऑफ इट. दॅट वील ब्रिंग ओपन अ पेंडोराज बॉक्स. कोण कनेक्टेड आसा, कसो कनेक्टेड आसा, दिस इज द जॉब ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी. जेन्ना हांव एक कंप्लेन करता, पुलिसेचें कर्तव्य कोणाचे कंप्लेन केला, कोणाचे दुबाव आसा तांकां आपोवपाचें तेंचें कर्तव्य. ते तरी कर्तव्य आपले कंप्लीट करना हांव नको कसलें इन्व्हेस्टिगेशन. चंद्रयानाच्या कंट्रोल फ्लायटा उपरांत परत यशस्वी सॉफ्ट लँडिंग. विक्रम लँडराक 40 सेंटीमीटर वयर उखलून 30 ते 40 सेंटीमीटराचें सुरक्षीत परत लँडिंग केलें. हॉप प्रयोग यशस्वी, इस्रोन जाहीर केलें. रोवर आनी लँडर स्लीप मोडार. तांचो डाटा मेळ्ळा. पेलोड्स ऑफ केल्यात, रिसिवर मात ऑन. 22 सप्टेंबराक सिस्टम परत एक्टिवेट. इस्रोचो प्लान. सरकाराच्या सांखळे वास्को जनता दरबार. सांखळे जनते परस अधिकाऱ्यांचो आंकडो मायज. वास्कोचो दरबार फूल. सांखळेच्या दरबारांत शेतकार दुधकारांचे इशू. दुधकारांक चवथी आदी पेंडींग 19 कोटींची सबसिडी दिता म्हूण मंत्री शिरोडकाराचें उतर. वास्को कोळसो, लायट, उदकाचे इशू. 10 वर्सां तोच विशय. सुदीन म्हणटा कोळसो वाडिल्लो ना. वास्को जनता दरबारात मंत्री सुदीन ढवळीकारा मुखार कोळसो, लायट, उदकाचे इशू. फाटलीं 10 वर्सां कोळशाचेर विधानसभेत उलयतात, पूण अजूनय कोळसो वाडिल्लो ना म्हूण मंत्री सुदीनाची जाप. फाटल्या 10 वर्सांत आमी कोला विशीं डिस्कशन ह्या एसेंब्लीत जाता आनी प्रत्येक फावटी आमी कोल वाडटलो म्हणटा, पूण अजून पसून तो 12.5 मिलियन टन्स वयर वाडिल्लो ना. सगळ्यांत म्हत्वाचो प्रश्न हांगा जो मांडलो तो रस्ते, लायट आनी उदक. आनी हातूंत म्हाका दिसता गोंयांत भरपूर प्रगती जाल्ली आसा आनी जे कितें हांगा तांणी प्रश्न मांडल्या तेही रिजॉल्व करपाचें आमी थारायलां. सांखळे जनता दरबारात शेतकारांक मंत्री सुभाष शिरोडकाराची खुश खबर. दुधकारांचे सपोर्ट प्रायस पेंडींग आशिल्ले ते फायली मुख्यमंत्र्यान क्लियर केलात. चवथी पयली 19 कोटी दुधकारांक मेळटले म्हूण सुभाष उलयलो. जनता दरबाराक जनतेची फाट. लोकां परस दरबाराक अधिकाऱ्यांची व्हड हाजेरी. तातूंत भितर लोकांचे विशेष करून पंचायत मेंबर्स जे आसात तांणी विशेष करून प्रस्न उपस्थित केले. शेतकारी भावांनी बी खुबशे प्रस्न उपस्थित केले. आनीक म्हाका खात्री आसा की आमचे अधिकारी लोक जे आसात ते ह्या सगळ्यांचो नियाळ घेतले आनीक मुखाल्ले 2-4 म्हयने भितर म्हणजे डिसेंबर पर्यंत जी कामां किंवा जे प्रस्न उपस्थित जाले ताजे सुटावो करतले. दूधवाले जे आसात, दूध उत्पादक जे आसात आनी शेतकरी जे आसात तांकां जो कितें सपोर्ट प्रायस आमी दिवपाक जाय, जो कितें आदार दिवंक नॉट ओन्ली सपोर्ट प्रायस, जो कितें आदार दिवपाक जाय त्या संबंधी आमी आमच्या एजंडाची सेट करपाक जाय. हांवें त्या नदरेन आज एग्रीकल्चर, एनिमल हजबंड्री आनी वेटर्नरी डिपार्टमेंट ह्या यांचे चड भर दिलो आसा. 19 कोटी क्लियर केला सर. क्लियर केला. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी आनी विक्रम नायक. बायणा दर्यांत नुस्तेमारी बोट परतली. बोटीर 8 जाण आशिल्ले. 7 जाणांनी पेंवन दर्यादेग गाठली. एकलो बुडटा म्हणून थंयचे दृश्टी लायफगार्डाक दिसलो. ताणें ताका ट्यूब घालून भायर काडलो. सगळ्यांक लागच्या हॉस्पिटलांत चेकअपाक व्हेले. मजगती मोरजे बुडटले एका रशियनाक दृश्टीन साल्वार केलो. तो पेंवतना उदकाच्या लोटांत सापडलो. फाटल्या 8 म्हयन्यांत ड्रिंक एंड ड्रायवाच्यो 980 केशी. 2020 केशी परस 185 मायज. डार्क टिंटेड ग्लासाच्यो 35,000 केशी. अंदू स्पेशल ड्रायवाचो आंकडो वाडिल्ल्यान केशींचो आंकडो फुगला म्हूण ट्रॅफिक SP अक्षत कौशल प्रुडंटा कडेन उलयलो. टिंटेड ग्लासाच्या गाडयेन कामाक्षीची बॉडी आंबोले कशी पावली ताची चौकशी. कि गोवा पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है उसका रेगुलर फोकस है ऑन ड्रंकन ड्राइविंग ऑन अ डेली बेसिस. हम इसके अंदर एक्शन ले रहे हैं और रोज़ इसके अंदर स्पेशल ड्राइव्स की जाती हैं जिसके अंदर कोई भी अगर किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेंट लेते हुए गाड़ी चला रहा है तो उसके अंदर हम कार्रवाई करते हैं. अभी तक इस साल में हम नियरली 1000 केसेस बुक कर चुके हैं जो पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज़ है. और अभी आगे टूरिस्ट सीज़न आ रहा है तो ये ड्राइव को हम कॉन्टीन्यूस रखेंगे. इसके अंदर बेसिकली जो रीज़न ऑफ इंक्रीज़ है वो ये है कि जो हमने ड्राइव्स कंडक्ट की हैं वो उसको हमने बढ़ाया है
क्योंकि जैसे आप जानते हैं कई प्रकार के रास्ते हैं जो लिंक करते हैं महाराष्ट्र और गोवा को। अभी इन्वेस्टिगेशन मैं श्योर हूँ चल रही होगी कि उन्होंने क्या रूट लिया, कैसे लिया, और उसी के बाद इस पे हम एग्जैक्टली कमेंट कर सकते हैं कि किस रास्ते पे लिया गया और वहाँ पे किस तरीके से। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि डेली हम टेंटेड जो व्हीकल्स हैं उस पे एक्शन लेते हैं, और नियरली इस साल में अभी तक हम पिछले 8 महीनों में वी हैव टेकन 34 से 35 हज़ार केसेस हम बुक कर चुके हैं। पर्वरेच्या कामाक्षीचेर सुऱ्यान 30 वयर वार करून खून केला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट। कामाक्षीक मारूंक वापरिल्लो सुरो सोदतात। प्रकाश चुंचवाडान तिका मारून सुरो आंबोली घाटांत वडयला। तो सोदूंक पुलीस बॉडी मेळिल्लो घाटाचो भाग पिंजून काडटात। 1 सप्टेंबराक हो खून उक्ताडार आयिल्लो। प्रकाशा बरोबर ताच्या बरोबरच्याकय धरला। 2 दीस आदी एक भयानक इन्सिडंट तुम्ही पयला आसतलो पर्वरी हांगा जालो की एक्स बॉयफ्रेंड आपल्या गर्लफ्रेंडाक खंयच्या कारणां खातीर ताका मारून उडयलो। तुम्ही पयला आसतलें ताका मारून उडयली की सरळ ताका घेवन तो आंबोली वचून तेणें घाटाक ती बॉडी उडयली। मागीर सगळें इन्वेस्टिगेशन कळ्ळें की ताजो एक्स बॉयफ्रेंडानूच हें सगळें केलां म्हणून। पण मेजर आतां अपडेट म्हणटा ती तुमकां फॉरेन्सिका कडल्यान जी टीम येयल्ली तेंच्या घरा कडेन वचून सगळे बॉडी बी चॅकअप करून तेन्ना कळोन येयलें की तेन्ना ताका मारला तेन्ना 20 वयर स्टॅबिंग केल्लें म्हणून अशें दिसून येता। आनी ह्या सगळ्या इन्वेस्टिगेशनाक आतां पर्वरी पुलीस स्टेशन जे यूज केल्ले वेपन ते आतां तेच्या कडल्यान काडून घेता तुवें खंय उडयला ते चड करून तेंच्यांनी अशें सुत्रा कडल्यान कळटा की जे वेपन आसले हे आंबोली घाटानूच उडयला भितर जेन्ना बॉडी उडयताला तेन्ना चाकू तेणें थंय उडयला म्हणून अशें सुत्रा कडल्यान कळटा। पर्वरी पुलीस तो चाकू सोदपाक आतां आंबोली घाटार गेल्यार तो वेपन एटॅच करतले आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन ही चालू उरतली। स्टुडंटा खातीर ओंकार फळारी। बाणस्तारी एक्सिडेंटाच्या केशींत आपाचो फुडारी अमित पालेकराक सशर्त जामीन। क्रायम ब्रांचींत फाल्यां ताणें वचून मोबायल दिवपाचो म्हूण फोंड्याक कोर्टान सांगलां। बाणस्तारी एक्सिडेंटा उपरांत मर्सिडीज चलोवपी म्हूण बोगस ड्रायव्हर उबो केल्ल्याचो अमिताचेर आरोप। एक्सिडेंटांत 3 मरण, 4 क्रिटिकल जखमी जाल्लीं। ऑर्डर आज पास जाल्या। आमची जी इंटरिम बेल जी ग्रांट केल्ली ती आज कन्फर्म केल्या ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडिशन्स ऑन वीच द इंटरिम बेल वॉज ग्रांटेड। म्हणजे तीच पर्सनल बॉन्ड आणि तोच श्युरिटी जो आसा तीच कंटिन्यू केल्या। फक्त इन एडिशन मोबायल सरेंडर कर म्हणून सांगलां आमकां आनी रिपोर्ट टू द कन्सर्न्ड पुलीस स्टेशन टुमॉरो बिटवीन 10 to 12 इतलीच कंडिशन केल्या एंड द बेल हॅज बीन कन्फर्म। रिपोर्टिंग पुलिस स्टेशन टिल क्राइम ब्रांच ओनली 1 डे। सध्या फाल्यांचो एकूच दीस सांगला आमकां रिपोर्ट जा म्हणून। देन इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन दी आयो इन द मॅटर वेदर वी हॅव टू कंटिन्यू रिपोर्टिंग और नॉट। बट द कोर्ट हॅज इम्पोज्ड द कंडिशन टू रिपोर्ट टुमॉरो बिटवीन 10 to 12। And mobile are submitted today or tomorrow they have to submit? That we can submit during the day. Okay. रामन आढळ तो दुसरा आधीचे हे केला ना ड्रायव्हराची ती सेम ऑन सेम कंडिशन ताजी बी ग्रांट जाल्या। हय ऑन द सेम कंडिशन। ताजो फक्त ताणें सबमीट केल्ले की मोबायल ताजो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसराच कडेन आसा म्हणून मार्सवाल पुलीस स्टेशन पयली इन्वेस्टिगेशन तांचे कडेन आसा। मोबाईल सोडला बाकी सगळे सेम। दर वर्सा प्रमाण अंदूय पणजे महापालिकेचे अष्टमीचे फेरये आदीं स्टॉलांची किजिलां। स्टॉलांची फॉर्मां वाडटा म्हूण कळटनाच स्टॉलवाले पावले। फॉर्माक फेरीवाल्यांच्यो लायनी, फॉर्म ना म्हूण बोवाळ। फाल्यां सावन फॉर्म दिता म्हूण सांगून पालिकेन सगळ्यांक परत धाडले। No, so we had just had one meeting today. So all the procedures will start from tomorrow. Our taxation officer and commissioner will be handling all the formalities. Whatever happened last year should not be repeated this time. So we'll be extremely strict. Regarding, we will we have laid down now certain requirements also that we want to do also now. For example, now we want to restrict the amount of people who have stalls also. So all the IDs, everything should be placed properly. Our inspectors will be coming around to check also. So there's no confusion. Rates also, we were thinking of we are increasing the rates also. Commissioner will give you details about all of that, because every year at the end of the thing it is always dirty. See, we want to give priority to all the traditional vendors, all those furniture people and everything also. We want to give them preference. Govans and everybody also. ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा नहीं करना चाहिए।
जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस लिया पहले या क्योंकि पूरा एक साथ लाइन से सबको मिलना चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए, लाइन से देना चाहिए। उसका कैसा है ना कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ कि बोले आज कुछ नहीं और आज कुछ नहीं और 5 बजे फॉर्म बांट दिए। जो 3 दिन लेटे हुए थे उनको कुछ नहीं मिला और जो 1 घंटे पहले आए थे उनको सब कुछ मिल गया। तो इसमें नुकसान हमारा हुआ। 3 दिन हम लोग लेट के बॉम्बे से आते हैं यहाँ पे 3 दिन वेटिंग करके इंतजार करते हैं कि हमको फॉर्म मिलेगा और लास्ट में हमको फॉर्म नहीं मिला। स्टुडंटा खातीर सिरीज खूब करता। गोंयच्या हायस्कुलांनी विद्यार्थ्यांक हार्ड वर्क करपाची सर्व्हिस दिवपी बालरथ निमाणे खीण मेजतात. 12 वर्सां जालीं, आयिल्ल्या दिसा रिपेर, बसी बदलात म्हूण पालक शिक्षक मागतात. सरकाराची स्क्रॅप पॉलिसी बालरथांक लागू ना काय म्हूण प्रस्न. बालरथांचो गैरवापर जाता. 10 ते 15 किलोमिटरां मेरेन वचून स्कुलांक भुरगीं उखलतात म्हूण मुख्यमंत्रीच विधानसभेंत हालींच उलयला. Actually, when the Balrath project was started, it was a very good thing that was given to government-aided schools, and it really helped us. But now that the state of the buses is it's 12 years old, and the state of the buses are not very good. जे कंडिशन जे आसा ते खूप वाईट आसा. कित्याक पळोवपाक गेल्यार 12 वर्सां पयलीं गोमंत बालरथ हे सरकारान दिल्ले आसात. आणि आता याच्या पुढे गोवा सरकारान जे सांगले आसा की ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान की 15 वर्सां उपरांत ते स्क्रॅपाक वयतले गाडयो. सो बालरथाचें कितें? बालरथाचो विशय जर घेऊन गेलो जाल्यार बालरथाचे पत्र सुटले, गाडी मोडत असतात. ह्या कंडिशनान आमी जर भुरग्यांक धाडीत इस्कॉलान धाडप सुद्दां ह्या घातक जाल्लेलो आसा. आज सरकार हेचेर अजिबात लक्ष दिना. एक 2 दिसांनी म्हणा किंवा एक 8 दिसांनी म्हणा तेची ल्हान रिपेरी असतात आणि म्हयन्याक ही ताची साधारणतः रिपेरी चालू असतात. ताका लागून आमकां जे कितें एक्सपेंडिचर आसा हो एक तर पावना किंवा आमी थोडा आमच्या पद्दतीन आमी तो एडजस्ट करता. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. बोरये इस्कॉन देवळाक कनेक्टिंग रस्त्या आड हायकोर्टांत PIL. कामाक अंतरीम स्थगिती दिवंक कोर्टाचो न्हयकार. दोंगुल्लेच्या स्लोपाचेर PWD रस्तो बांदता म्हणून दावो. एक खासगी संस्थेक PWD रस्तो कित्याक बांदून दिता काय म्हूण कोर्टान सरकाराची जाप मागल्या. केस 12 सप्टेंबराक दवरल्या. This is a road which is being constructed at Bori. A petition has been filed on the ground that it violates the provision of the Town and Country Planning Act. That is, as far as slopy lands are concerned, they could not be cut. That is the argument. But as far as government is concerned, government has already granted permission to this construction of a road. Road is being constructed by the PWD, and the matter came up today. We requested the court to give us some time to file a reply. The matter has been kept in the next week. The High Court has not granted it any stay because there is already a permission, and it is his case that it was not possible to grant permission for this construction of road. Now that has to be considered by the affidavit being filed by the state of Goa. एका खाजगी संस्थे खातीर PWD रस्तो कित्याक बांदतात ते फुडल्या सुनावणे वेळार सांगचे म्हूण कोर्टान सरकाराक सांगला. See, what happens is this is a construction of a road to a particular institution or a particular temple which may come there. Now, in law, I don't think there is any bar for the government to construct such a road if some important institution is coming up somewhere. That way, government provides roads for people in their private colonies also. प्रतिवाद्यांनी 11 सप्टेंबर मेरेन जाप दिवची म्हूण सांगून हायकोर्टान 12 सप्टेंबराक सुनावणी दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पेडणे संस्कृतीक दायज सांबाळपी म्हाल. थंय सनबर्न येवंक जायना म्हूण मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकाराचो आर्गुमेंट. पेडणेची संस्कृती आनी सनबर्न मिक्स करूंक जायना. सनबर्न येता जाल्यार थळाव्यांक ताचो फायदो कितें तें पयलीं सांगचें म्हूण जिताची सरकारा कडेन मागणी. सनबर्न म्हणटात ते एक टुरिजम रिलेटेड इव्हेंट ह्यो आनी आमचे टुरिस्टीक डेस्टिनेशन आसल्या कारणान सनबर्न ह्यो आसता तेन्ना आमी आख्खे इंडियाभर तशेंच इंडियाच्या भायले लोक हांगासर ते सनबर्न पळोवपाक येतात, एन्जॉय करपाक येतात. तेका लागून आमचो टुरिजमूय वाडटा. पूण हेचो अर्थ असो न्हू की आमी आमचो कल्चर, आमची संस्कृती आहा ती आमी
विसरपाची. सो ते आमकां मेंटेन करून आमचो कल्चर मेंटेन करून कितें आहा तें करची गरज आहा. पूण म्हाजो पर्सनल ओपिनियन जो आहा तो असो आहा की पेडणे तालुक्यान ह्यो सनबर्न ह्यो प्रकार ना येयलो बरो. कित्याक आमचे पेडणे म्हणटात ती पेडणे कलाकारांची खाण म्हणटात. आनी जर कलाकार आमचे नॅचरली कलाकार जे आहात जे संगीतान इतले व्हडले नांव कमयलेले आहात आनी म्हाका दिसता तेतून जर तूं सनबर्न हाडून मिक्स करशीत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या कलाकारांचो तेंचेर अन्याय जाल्ल्या भशेन जातलो. सो म्हाजो पर्सनल ओपिनियन असो आहा की पेडणे तालुक्यान ह्यो सनबर्न जावचो न्हू. लोकल तांकां वेलकम करतात जाल्यार डेफिनेटली, पूण जर तुमी एक्सप्लेन करूनय जर लोकल एक्सेप्ट करना जाल्यार म्हाका दिसता तो ना केल्लें बरो. उंडीवेले सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाक विरोध करपी 4 बोडका म्हणपी सुदीनाक लोकांनी एक जावन ताकद दाखोवची. अधिकारी सुवातेर पावतनाच बायलांनी भायर सरची. आरजेचो मुखेली मनोज परवाचो उलो. पात्रांवाची गुलामगिरी सोडात म्हूण भौशीक सभेत मनोजाचो उलो. बीजेपी खंय लोकांची घरां दारां देवळांच्या पडिल्ले ना, फक्त पयसो दिसता. नोकरी दी म्हणून कित्याक विचार करा. तुम्ही आयज जेन्ना घरा वयतले विचार करा की तुम्ही खंयच्या गुलामगिरीत जगता आमी ते. ही गुलामगिरी मुक्त करपाचो टायम येयला. जेन्ना हांगा परते ऑफिसर येतले, जेन्ना हांगा मस्ती जातली तेन्ना आपलो गांव सगळी बायलां करना की भायर सरपाक जाय आनी सायडीचेर पावपाक जाय. ना सायडो ना. हांव तुमकां की 10 बोडकां मेळ्या गवळीकारांक दाखोवया. ही 10 बोडकां कोण 4 बोडकां 7 बोडकां म्हणटा पळय, ही 7 बोडकां कोण आहा ती दाखोवया. मेजपाक येना, हांकां दिसताले पयशे, हांकां दिसताले सुटकेशी. कित्याक त्या प्लांटाचेर पीपीपी मॉडेल जातलो, थंयसर कमिशन शेअरिंग जातले. हांगा जे सिवेज वयतले तेजेर कमिशन शेअरिंग जातले. तेच्या जोडणीन 110 स्क्वेअर 110 जो सर्वे नंबर आसा तेतून माती विकतलो तो तांकां, थंयसर प्लॉटिंग करतलो, थंय फुडें बिल्डींग बांदतलो आनी तुमच्या गांवांतल्या 15 मिटरचो रोड व्हरतलो. तुमचे देवूळ तुमचे घर सुद्दां ते पोवचें ना. याद दवरा. त्या बीजेपी काय लागना, तुमचे देऊळ लागना, तुमचे घर लागना, तुमचे अस्तित्व लागना. तांकां लागता फक्त आपली पयशे आनी आपली सत्ता. एका सत्ता तांकां मेळ्ळी की तांकां ते गोंयकार दिसना, तांकां ते मतदार दिसना, तांकां तेंचे कार्यकर्ते दिसना. हे खंय तरी बंद करपाक लागून आमी आयज फुडें सरला. देवाच्या आशिर्वादान आमी सगळे जाण तुमी हांगा जमलात. खूब बरें दिसलें की मडकय मतदारसंघान लोक भायर सरलेल्या. गोंय बेळगांव मार्गार चोरला फुडलो रस्तो सापूच गेला. रस्त्याची दशा जाल्या म्हूण लोकांनी कितलींच निवेदनां कर्नाटक सरकाराक दिल्लीं. कांयच परिणाम ना. निमाणे तिडकल्ले पंच तशेंच कणकुंबी, आमठे, जांबोटी, बारोड पंचायतीच्या लोकांनी रस्तो आडायलो. ऑफिसरांक जाग आयली. 3 दिसांत खंय रस्त्याचें काम सुरू करतात. जो चोरला पंजी रस्ता, या रस्त्याला मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत, बरेचसे ॲक्सिडेंट व्हायलेत आणि या रस्त्याला टेंडर होऊन कमीत कमी 2-3 कोटी खड्डे भरण्यासाठी मंजूर झालेले असून ते काही खड्डे कॉन्ट्रॅक्टर भरत नाही. त्यानंतर 2063 कोटी रुपये नितीन गडकरींना मंजूर करून या रस्त्याची पूजा करून त्या रस्त्याचं कॉन्ट्रॅक्टर काम करत नाही. अजून का काम थांबलं याच्यासाठी आम्ही सर्व अधिकाऱ्यांना बोलून कॉन्ट्रॅक्टरला बोलून इथं जाब विचारण्यासाठी हा रस्ता रोक केलेला आहे. कारण या रस्त्याला बरेचसे ॲक्सिडेंट व्हायलेत. काल परवा 2 व्हीलर पडलेले, आता जस्ट एक गाडी ॲक्सिडेंट होऊन तिथं पडलेले आहे, न्यूज झालं आहे. असं दिवसाला 4 ते 5 ॲक्सिडेंट व्हायलेत. तर गणेश चतुर्थीच्या आधी हा रस्ता कंप्लीट व्हावा. कारण गणपती बाप्पा आम्ही गोव्यावरनं चिखलाच्या मूर्तीवर गणपती घेऊन येतो, त्या व्यवस्थित इथपर्यंत यावं. कारण हे भागाचे लोक आहेत ते गोव्याच्या अवलंबूनवरती असतात. त्यामुळे येणं जाणं या भागाच्या लोकांचं असू दे, आजूबाजूच्या पब्लिकचं असू दे, यासाठी हा रस्ता चांगला होणं अत्यंत जरूर आहे. कारण हा गोव्याला जाण्यासाठी 40 किलोमीटर अंतर कमी आहे. हा शॉर्टकट रस्ता आहे. 2 एअरपोर्ट आहेत, तिथे जाण्यासाठी अर्जंट लोक जातात. ते खड्डे दुरुस्ती खातीर कर्नाटक सरकारान दुर्लक्ष केल्ल्या आसा. तेका लागून आयज कर्नाटक सरकारचे लक्ष वेधण्या खातीर आयज कणकुंबे, आमटे आनी जांबोटी ह्या पंचायत क्षेत्रांतल्या लोकांनी कणकुंबी हांगासर रस्ता रोको करून आंदोलन केल्लें आसा. बेळगांव चोरला ह्या मार्गावेली जी वाहतूक आसा ती वाहतूकचेरय परिणाम जाल्लो आसा. कांय ठिकाणी वाहतूक कोंडी जाल्ली आसा. हांव पुरोनेटरा खातीर प्रमोद फोंडे. गोवा प्रो लिगांत FC गोवान पयलें जैत जोडलें. स्टॉपेज टायमात गोल करून FC गोवान स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक मारलें. धुळेर ग्राउंडाचेर जाल्ले मॅचींत FC गोवाच्या मलसोतलुंगान गोल केलो. फाल्यां कुठ्ठाळी विलेजर्स आड कळंगूट असोसिएशनाची मॅच.
ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.